सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां येशूचो कृपा आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार आनी खरीत भाशेन आमी म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जेजूच्या काळजाक भेटयता देवाक आर्गां दिवया जेजूच्या काळजाचो मोग आमच्या सगळ्यांच्या काळजांनी घाल म्हण आमी आयच्या दिसा खरीत भाशेन मागुया. ह्या म्हयन्याचे पाप साहेबांचे इंतेसांव दादले आनी वस्तोऱ्यो मोटवाशांक तशेंच सिमनेरेस्तांचे आकारणे खातीर तांणी आपल्या आपोवण्याचे यात्रेन मनशाळ गवळीक आत्मीक आनी समुदायीक आकारणेन शुभ वर्तमानाचे विस्वासी गोवाय जावंक आमी मागुया. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वासून भेटयता सावियो आनी सरिना क्रास्टो आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवाक आर्गां दिवन तांच्या गोराब्याचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. दुसरें तें आमी भेटयता कुलासो फामिलीच्या सगळ्या सोपून गेल्ल्या ओतम्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. मानुएल फेर्नांडीस हो सोपून गेला ताच्या ओतम्या पासतूय मागुया. आयज जोई रॉड्रिगीस आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. क्लारा फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आनी खरीत भाशेन आयच्या दिसाक आमची आख्खी गोंयची पवित्र सभा ह्या एलिसांवां लोकसभेच्या एलिसांवां पासत मागता आमकां सगल्यांक बरें मन आनी बरी समजीकाय दी म्हूण तशेंच जे वेगवेगळे पक्ष आसात त्या पक्षांनी जबाबदार जावंक लोकसभेक जे कॅन्डिडेट्स आसा उमेदवार आसा तांणी बरे भाशेन आपलें काम करूंक आनी बरें ते आमकां मतदान दिवन जिखून येवंक आमी तांचेय पासत मागूंक आख्खे गोंयचे पवित्र सभे बराबर आमी आयज एक जावया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सुरवेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबा विनास पवित्र सभा किरीत भाशेन भाग फिलीप आनी जाकोब ह्या दोन दुतांची परब समरुमता. रोख साक्षी जेजू खातीर गोवाय जावन ते मेले. आमच्या जिवितान किरीत भाशेन जेजूक आमी दिसपोटी मिसाच्या भेटेंत अणभवता. फिलिपान जेजूक म्हणलें आमकां बाप दाखय आनी ते वेळार जेजून म्हणलें वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. आमचे जिवितान होच सोमी आमचें जिवीत आमची वाट आनी आमकां स्वता प्रमाणे चलूंक दर दिसाक उलो मारता. तर आमचें जिवीत सदांच स्वता प्रमाणे आमी जिवंक तोच आमची वाट म्हूण आमी तो मार्गदर्शन आमकां दिता तें आमी चलूंक आनी आमच्या जिवितान अदीक आनी अदीक
आमी ह्या संवसारांत जियेता आमी आमचें जिवीत देवाचेर मांडून हाडटना आमी खरें ताचे गवाय जावंक मिसान खतखत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया आनी पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचे काकलुतीक उलो मारून आमी सगलीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो मसगण्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून थोडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध सदांच सांगपाक आनी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन. सर्वेस्परा कोण वाड्या बापा जेजू खातीर आपले रोगोत वारोयले त्या तुझ्या दोमृत बागेवन फिलिपाच्या आनी जाकोबाचे आसामी परब समोर उमताव तांच्या मागण्यांक कांदी आनी तुझ्या पुताच्या कोश्टा मरणांत आनी पुनर्जिवनपणान आमकांय वांटो दी अशें तुका रूप रूप पडून सासणांक दादोशी जावंक आमकां फावो कर आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान शियेतान राजपूत चलयता सासणाच्या हा सासना बागेवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप भावा भयणीनो हांवें तुमकां पोरगोट केला तुमी मांडून घेतला आनी थीर भावार्थान सांबाळटात
त्या शुभ वर्तमानाचो तुमकां आतां उगडास कोत्ता. हांवें तुमकां तें पोरगोट केलां तशेंच तें तुमी सांबाळशात जाल्यार ताचे वरवीं तुमचें तारण जातलें, नाजाल्यार तुमचो भावार्थ निर्फोळ. बरें तर पयले सुवातेर हांवें शिंकवण घेतल्या तीच तुमकांय हांवें दिल्या. मुणगे पवित्र पुस्तका प्रमाणें क्रिस्त आमच्या पातकांक पासत मेलो, ताका निखिपिलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणें तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवंत जालो आनी केफेसाक आनी उपरांत 12 तो दिश्टी पडलो. त्या उपरांत एकाच फाराक 500हून अदीक भावा भयणीक दिश्टी पडलो. हांतलीं जायतीं जाणां आजून जिवी आसात आनी थोडीं मरून गेलीं. मागीर दिश्टी पडलो जाकोबाक आनी त्या उपरांत सगल्या दोर्नदूतांक. शेवटी म्हाकाय दीस भरचे आदीं जल्मल्ल्याक तो दिश्टी पडलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वळखकार. आयकल्ल्या उतराक आमचो जबाब. शेकानशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. पोत्तून म्हणुया. शेकानशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता. मळब ताचे हाताचें काम परगोडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जाबाब. शेकानशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताळयांचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकानशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो गाजता. संवसाराचे शिमापर्यंत तांचो संदेश पावता. थंय ताणें सुर्याक एक तोंबू घालून दवरला. जाबाब. शेकानशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. उद्गार. सोमी म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. फिलीप. जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. सुवाळा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून तोमासाक म्हळें, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. तुमकां म्हजी ओळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाची ओळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी म्हाका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हळें, सायबा, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका परतीपाड केलो. फिलीप, इतलो वेळ हांव तुमचे सांगाती आसा आनी आजून तुमी म्हाका वळखूंक ना? जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता? हांव बापा सोबे आसा आनी बाप म्हजे सोबे आसा म्हूण तूं सोत मानिनाय? जी उतरां हांव तुमकां सांगता ती हांव म्हजेच उस्तोंगी उलयना, पूण म्हजे सोबे आसा तो बाप आपलीं कर्तुत्वां करीत आसा. म्हजें सोत मानून घेयात. हांव बापा सोबे आसा
आनी बाप म्हजे सोबे आसा. कर्तृत्वांक लागून तरी सोत मानात. हांव तुमकां सोत सांगतां, जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो हांव करतां ती कर्तृत्वां आपुणूय करतलो आनी तांचे परस श्रेश्ठ कर्तृत्वां करतलो, कित्याक हांव बापाशी वेतां. तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितलेय हांव करतलो आनी अशी पुता सवें बापाक महिमा मेळटली. तुमी कितेंय म्हज्या नांवी मागशात जाल्यार हांव तें करतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावा भयणो, आज आमी बागयोन फिलीप आनी जाकोब ह्या दोन दुतांची परब समरुमतांव. काय बरी जेजूचे शुभ वर्तमानांत आमकां भावार्थ आनी जिविता मदें खावटें पडलेलें तें आमी पळयता. हें खावटें, देर इज अ वेज बिटवीन आवर फेथ एंड आवर लायफ. कित्याक जायते फावटी आमी जें कितें जेजू आमकां आपल्या उतरांतल्यान सांगता तें घडीक आमी आमच्या जिवितांत पाळूंक विसरता आनी आमचें जिवीत आनी भावार्थ आमी एके तरेन दोशी करून दवरता. इतलेंच न्हय, आमी फिरगोजीन आमचे इगोर्जीन मिसाक येता तेन्ना एके भाशेन आमचो वेव्हार आनी समाजान जे येता तेन्ना दुसरे भाशेन आमचो वेव्हार करता. म्हणजे आमी भावार्थी न्हय जाल्ल्या परी वागता. आमी एके भाशेन गोवाय दिवचे बदलेक जेजूची पाटलावदारां कशीं समाजान गोवाय जावचे बदलेक आमी संवसारी मोन घेवन जियेता. इतलें की आमी विसरता आमी क्रिस्तांव. म्हणजे हांव क्रिस्ताचो पाटलावदार, क्रिस्त म्हजे सोबीन जियेता, म्हजे वरवीं तो गोवाय दिवंक वावुरता. आनी हेंच जेजू आयच्या दिसा ह्या आपल्या शुभ वर्तमानांत सांगता. थोमासाक तो म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. भाव भयणीनो, आमी खंयच्याय आमच्या खात्यांत आमी जेन्ना बॅट करूंक वेता, कचेरींनी आमी बॅट करूंक वेता, तांची खात्यां आसात जायतीं. थंयसर पयलीं आमी वचून पिवनाक मेवता, उपरांत क्लार्काक मेवता, उपरांत तो कोण वडील आसा ताका आमी मेवता. आमी सोमतेच डायरेक्ट ऑफिसान भितर सरून म्हाका जाय ते भाशेन आमी मेळना. आमची विरगोजीन जायते फावटी वय पाद्विगाराक पातकुराक तुमकां एक्सेस आसा, पूण जायते फावटी आमचे क्लार्क बसून आसा जाल्यार ताका विचारतात फादर आसा वो ना. ते भाशेन जेजू जावन आसा आमकां मोदेस्ती बापा सवें वचूं. आनी हीच उतरां जेजू आज आमकां थावे आनी सिद्ध कोत्ता. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. तुमकां म्हजी ओळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाची ओळख तुमकां आसतली. आनी जेन्ना फिलीप ताका विचार करता, सायबा आमकां बाप कोण तो दाखय, आनी जेजू सारको निराशी कसो जाता. इतलो वेळ हांव तुमच्या सांगाता आसा आनी आजून पर्यंत तुमी म्हाका वळखूंक ना. आमचे जिवितांत भाव भयणो जायते फावटी हे भाशेन जाता. आमच्या जिवितांत एके फिरगोजीन पाद्विगार पातकूर आसा. फिरगोजीन जायत्यो कार्यक्रमां आमच्यो आमी करता, जायती चडवड चलता फिरगोजीन बरेपण हाडूंक, आमचें जिवीत आनी आमचो भावार्थ न्हवसरूंक. थोडी आमची भावार्थी आसात ती आजून शेळे मोडायेन जियेतात. थोडी आसात ती आपल्याक जाय ते भाशेन आपलें जिवीत सारतात. थोडी आसा ती म्हाका कित्याक पडला हो तांचो वेव्हार जाता. कित्याक गाय? कित्याक आमी एक मनाची, एका काळजाची, एक सारकी जिवंक आमी सोदिना. कसली तर नवी पद्दत हाडली आमी रोखडेच ताचेर विरोध निशेध मारता. कित्याक आमकां नाका आमची चाली बदललेल्यो. आमकां नाका जें कितें आमी करता ती परंपरा आमी म्हणटा. कोणें केल्या? आमीच केल्या. कोणें केल्या? जायते फावटी ताका ओठ सुद्दां ना, जायते फावटी तातूंत भावार्थ सुद्दां ना, आचार आसात. आनी हेच आचार आमी चलयता. कुड्ड्या देवांक बोसतात ते भाशेन आमी बोसता थोड्यो वस्तू.
भाऊ भयणीनो, आयच्या दिसाक जेजू म्हणटा, जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता. हांव बापा सोबें आसा आनी बाप म्हजे सोबें आसा हें तूं स्वत मानिनाय. कितले दीस भाऊ भयणीनो आमी आमचे गोजेन येता, कुमियांव आमी घेता, कितें म्हूण घेता काय आमी बेश्टो प्रसाद. आमी आमची हिंदू भावा भयणां देवळांनी वेता तेन्ना आमी पळयता प्रसाद म्हूण ती घेता. आमी कुमियांव गोडीक त्या रुपान घेता काय, वय म्हाका प्रसाद मेवता, दुसरो वेता म्हूण हांवूय वेता कुमियांव घेवंक. म्हज्या अंतस्करणाची हांव चवकशी करता काय. खरेंच पवित्रपणान हांव आसा जाल्यार हांव स्वत मानता. खरेंच हांव हे जेजूक शेवता तेन्ना म्हजे भितर पवित्रपण येतलें. एक नवें जिवाड मनीस कसो म्हजो बाबाट उदीक आनी उदीक जिवो जावन हांव सुफूट जिवीत जियेतलो ह्याच विस्वासान हांव घडीक हे जेजूक शेवता. आज जेजू आमकां म्हणटा, जो हांव बापा सोबें आसा आनी बाप म्हजे सोबें आसा. जी उतरां हांव तुमकां सांगता ती हांव म्हजे वस्तूंक उलयना, पूण म्हजे सोबें आसा तो बाप आपली कर्तुत्वां करीत आसा. आनी बाप तर आमचे सोबें आपलें बरेंपण करतलो, आमच्या जिवितान उदीक बदलप आमच्या जिवितान हाडटलो, नवसरणी आमच्या जिवितान हाडून उदीक जिवाड आमी जातलीं, उदीक ह्या संवसारान गवाय जावंक पावतलीं. जाल्यार पयले सुवातेर आमचें समर्पण करूंक गरजेचें. अशे दिसाक आमकां हे विचार खरेंच हावी इन अ नेगेटीव मायंड, इन द मायंडसेट दॅट वी कॅनॉट चेंज, that we have to do the old things only, that we do not need to renew our faith. आमचो बाबार्थ हे तरेन धरलेलो आसा काय. बाबार्था आनी जिविता मदें कावटें पडलेलें आसा तें केन्ना आमी भाव भयणीनो सुदारूंक आनी आमचें जिवीत नवसरूंक पावतले. आज आमी परब समोरुंता घेवन फिलीप आनी जाकोब आपल्या जिवितान ताणें जेजूक वळखलो. आपूण जेजू सांगता ती उतरां ताणें नियाळ्ळीं आनी खरेंच हेच जेजू खातीर रोख साक्षी म्हणजे गोबाय जावन आपलें जिवीत तांणी ताचे पासत बाबडनो तांणी आपलें जिवीत खरेंच भेटयलें. इतलें की आपलें रोगत सुद्दां जेजू खातीर गोबाय दिवंक ते मेले. आज ही परब समोरुंताना तीच कृपा आमकां मागुया. आमची नवसरणी कर सायबा, आमचें मन उजवाडाय. जायत्यो आदल्यो चाली आमी घेवन आसा, जायते आमचे नवसरणीचें मन दुसऱ्यांक बोटां दाखोवपाचें आसा तें सायबा आमकां तूं दिनाका. उदीक म्हज्या जिविताची नवसरणी करतना हांव एक नमुनो कसो, एक गोबाय कसो दुसऱ्यांक जावंक म्हाका कृपेन बोर. हीच कृपा ह्या दोन दुतां वरवीं आमकां सगल्यांक मागून घेवया. गायन घेऊया C18 पेज नंबर 36. C18. मोशा बाबा भयणीनो,
हे मोशान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा बागयोन फिलीप आनी जाकोब हांचे परबे समोयार आमी तुका वोंपतांव ती देणी तूं स्विकार कर. कोश्टा दोगदांक सांपडल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची सेवा करून आमचो धर्म नितोड निर्मोड मोनाची भक्ती जावं दी. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारांनी सासणाचे देवा सोर काडी आनी सोर ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणा जावं ह्या संवसारांत सदां उच्चाक आनी सर्गीची शिकोवण सगल्या मनशांक परगोड करच्याक तुवें ती धर्मताचे बुनयादीर तीर आनी गोट बांदून दवरले. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दरबारा सांगाती संतोसान तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सो. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करूं म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक विच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया, तुज्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा पोरवी तुवें आमकां सोडली सोंप्या. संवसाराच्या
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्ती पडून ग्रास करता. ओ जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेतल्या आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यात त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तां शेंपोर जुरीत मुखामोड पुडेवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगती चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मदुता आनी सूर काडी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सुरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, शिकोशी स्वर्गांत जाता तशी आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रास वखदी बदली आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंचे धर्म दांगमुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका चे खुशे परमेन तिका शांती दे आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान रासूच चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे समे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवी. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. वाट सोत आनी जिवीत दाखयतलो असतो सोमी ताका पळयतात ती आमी बापाक पळयतात. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुगले आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगल्या वस्तूंन हांव सगल्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Modus omnium
प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा आमी घेतला त्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं आमची काळजां निर्मोळ कर अशें तुज्या धर्मदुता फिलिपान जाकोबा बरोबर तुज्या पुताक देखून तुका ओळखूंक आनी सासणाचें जिवीत जोडूंक आमी पावूं. उपकार आमी मागता तेच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, आज सांजे 6:30 पवित्र ओर आमी करतले. हांव किरीत भाशेन आमच्या ह्या राज्यांत वेंचणुक्यो आसात. बिस्प साहेबाचो उलो की आमी किरीत भाशेन ह्या वेंचणुके खातीर जेसू मुखार हें ओर भेटून आमी मागणें करूंक मागता. 6:30 दवरलां. सगल्या लोकांनी येवचें आनी किरीत भाशेन जेसू मुखार आमी दिमी बोडून आमच्याच राज्या खातीर बरेपणा खातीर आमी मागचें म्हूण आमी तुमचे लागीं विनवती करता. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून या जेसूक गोवाय दिवंक जातले खरे पाटलावदार कशें ताचीच शांतीन तुमकां धाडटा. लोकसभेच्या वेंचणुकेक मागणें सगलीं बरोबर. आब्बा बापा, तुवें आमकां आपल्या मोगान रचल्यान. तुजो मोग आनी हुस्को आमच्या काळजांत घाल्यात. तूं महान आनी पदवेदार देव. आमच्या जिविता पासत आमी तुका दिन वाचताव आनी आर्गां दिताव. बापा, तुवें आमकां तुज्या मोगाचे सृश्टीचो आनी रोचणेचो अधिकार दिला. तिका सांबाळूंक आनी मोगान वाडूंक, एकामेकाच्या मोगान आनी भावपणान जिवंक तूं आमकां सदांच उलो मारताय. बापा, तूं आमच्या कुटुंबाचो दोनी तशेंच राष्ट्रांचो आनी सरकारांचोय तूं दोनी जावन आसा. तुवें इस्रायल पोचेक तुजी महान पदवी दाखोवन सुटका फावो केली. तूं तांचो राखणदार आनी गौरवी जालो. आपस्वार्थी आनी मनीसपण प्रशासनाच्या चौपक्यांतली आमकां निवार. आमच्या भुंयचो इदवास करता. आमच्या ग्रेस्त इबाड करता. वर्सां काळाचो आमचो एकवट तुटयता आनी आमच्या काळजान भिरांत घालता. तसल्या पक्षाच्या चौपक्यांतली आमकां सुटका फावो कर.
हे वेंचणुकेंत आमी आमचे मोलादीक मोत घालतना तुजा आमच्या गिन्यानाचो उसवाड दाखोवन दी सायबा आमकां बरे फुडारी जे तुज्या उतरा प्रमाणे चलतले, तुजी आज्ञा पाळटले आनी तुवें दाखयलेले वाटेर चलतले तसले फुडारी वेंचून काडूंक आमकां स्पश्ट करून दाखोवन दी. आमकां जागृत कर सायबा की आमी जावन आसा म्हूण एक भावार्थाचो समुदाय आनी आमचे आपोणें जावन आसा जावंक ह्या संवसारांत उसवाड. आमकां जागृत कर सायबा आमचे हात जे आमी मागण्यांत उबारता ते सोकला हाडून जाणवायेन मोत मारूंक आनी हेच भाशेन आमी आमचे मोलादीक मोत घालपाचें कार्य पाडूंक आमकां गिन्यानान भर. आमचो शिक्को मारून आमचो फुडार आमच्या भुरग्यांचो फुडार सांबाळूंक आनी तेच भाशेन आमची संस्कृताय आनी आमचें भावपण तीर करूंक आमकां जागृत कर सायबा. आबा बापा, नेहमियस ह्या साद्या मनशाचे मागणे तुवें आयकलें. आमकांय तुजी दया दाखय आनी आमचे मागणे आयकून घे. हे आमी मागता तेच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमीन. गोंयच्या पुता सान सुजेब आसा, गोंयच्या सायबा सान फ्रांसीस सवेरा, बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांव. गायन घेऊया F16 पेज नंबर 93 F16.